आज या सकाळींच्या वेळार हर एक दिसा जशे आमी मिसाचे विविध भाग तांचो गूढ अर्थ नियाळ करूंक प्रयत्न करतले हांव आज पवित्र कुमगारा विशान ख्रिस्त प्रजाच्या रितींत काल हांवें म्हळें 3 संगती आसात. आमच्या बापाचे मागणे जाले उपरांत ताका मेळयल्ले मागणे, ताचे उपरांत उडो मोडची रीत आनी ताच्या भोंवतणीची विधी, ताचे उपरांत आसा ख्रिस्त प्रसादाची रीत, कुमगार घेवनची रीत. देखून आज जावं पुरो सडीत देवशास्त्राचो विवर हांव दिना, चड करून आमी पाळच्यो तसल्यो संगती मात्र ह्यो आमी जाता तितल्यो गमना करूंक जाय. पयलें जावन आमी मिसाक येता आसतना कुमगार घेता आनी आमकां आजून उपवासाचो कायदो आसा. पवित्र कुमगार घेवच्या पयलें उपवास तुमी जाणात आमचे मालगडी आमकां म्हणटाली सगळी रातभर म्हणून, पूण ताच्या उपरांत तितल्या पयलें नातल्ले. उपरांत सुरू पयलें सगळी रातभर आसले 12 वरांचे, ताचे उपरांत उणें करून 6 वरां 3 वरां. आतां पवित्र सभेचें कानून आमकां सांगता 1 वर आसो तरी आमी उपवास करूंकूच आसा. आज काल हांवें सांगत जाय पडटा हें कित्याक सांगना तर आमच्या कितें माहेतीकच ना हें 1 वर आसो तरी उपवास करूंकूच आसा. देखून आमच्या तरणाट्यांकी इल्लेशें सांगूंक प्रयत्न करया. उपवास आनी उपवास म्हणटना कितें उदक एक सोडून उरलें की तेंच खावंक ना पिवंक ना. उदक गरजेचें आमी घेवं येता. देखून 1 वर आसो तरी उपवास जावंकूच आसा गरजेचो, कित्याक ही एक आत्मीक तयारी. पूण पिडेस्तां आसात आमच्या मदें, तांकां हे नियम लागू जायना. तशेंच जीं कोण पिडेस्तांची सेवा करनासात, जर कर घरा मांद्रेर आसली मनशां आसा तांकां तुमी कुमगार हाडून येतना याजक कुमगार हाडून येता थोड्यांच्या घरांनी. ताचें ते एक 12 वरार याजक पावला आनी तुमी 12:15च ताका पिडेस्ताक जेवण दिलां. या जेवण ताच्या सांगाता कोण तांची सेवा करता तांणी जेवण घेतलां, तांकां हे नियम लागू जायना. पूण जाल्यारय आमकां पवित्र सभेची रीत सांगता कांय तरी 15 मिनटांचो तरी उपवास दवरया म्हूण. तांकां पिडेस्तांक मात, हेरांक आमकां सगळ्यांक हे लागू जाता. पूण तुमी वखदां घेतात समजलें. ताचे उपरांत थोड्यांक इल्लीशी अंतस्करणाची कांतवणी आसा, थोड्यांक ती इल्लीशी अंतस्करण घट्ट आसा. कितें कापी पियेव ती एक च्या पियेवल्यार ते उपवास मोडल्ल्या बरी जाता की पाळल्ल्या बरी जाता म्हूण. कापी ना, चाय ना, कांय ना, फकत उदक एक सोडून उपवास आमी दवरूंक आसा कायदो. ताच्या उपरांत मिसाचो संपूर्ण फळ जडच्या खातीर त्याच मिसा वेळार कुमगार घेवचो गरजेचो. मिसाचो फळ जोडी जाय जाल्यार आमी मिसाक त्याच मिसांत कुमगार घेवचो गरजेचो. पातकां या कुमसा जायनातले न्हीब दिवन कुमगार सुकोवचो न्हय. थोडीं जाणां हांव दाखले दिता. थोडीं जाणां कोण येवन म्हणटात आतां तुमी कुमसाराची लायन लांब आसली, कुमसार जावंक जाल ना आनी कितें तें समजता. पूण येवन म्हणटा मीस जाला मात्र, आतां कुमसाराक आयली, आतां हांवें कुमगार घेवयेत की, आतां तूं मिसाक गेल्लोय कित्याक कुमगार घेवना? ना, हांव कुमसार जावना देखून हांवें कुमगार घेवंक ना. तुज्या मिसाचो फळ तुका जाय जे जाल्यार त्याच मिसांत कुमगार घेवंक आसा. आमकां जेवण आमी उणकण सांजेर जेवता जावं पुरो 2 गेले सांजेर, मिसांत तशें करूंक जायना. हांव कुमसार जाता, कुमगारांनी एपटी घेता, आतां मीस एटेंड जाता, ते कुडके जॉयंट करूंक जायनात. हर एका मिसा वेळार त्याच मिसाचो कुमगार घेवंक आसा. आतां ताका लागून आमची पवित्र सभा आवय कशी आनीकी उदारी हे हांवें कित्याक म्हणचें थोड्यांच्या मतींत आसा. आनी आजकाल जायते शिकोणदार आमच्या कानांनी घालते आसात. कुमसार जाया बरें, 7 दीस जाता तरी म्हयन्याक उलटी तरी या केदाळा आमकां अवकाश मेळटा, कुमसार जाया अपुरबाय, कित्याक देवाचे बोक्साणें. पूण थोड्या फावटी अशें मतीन घालां कुमसार जाल्या शिवाय कुमगार घेवंक ना. खंय सांगलां बेश्टेन थोड्या फावटी ह्यो शिकोवण्यो घडून आमकां दितात. ल्हान पातकां समजलें, आमच्या पातकांचे बोक्साणें आमकां जेजूच्या मासा रक्तांतच मेळटा. जेजूच्या मासा रक्तांतच, कित्याक हें आमच्या पातका खातीर वारोवचें जेजूचें रगत. जाल्यार आमी कुमसार कित्याक जावचें?
कुमसार बायली करणी, आमच्या खालतेपणाची करणी, देवाकडे आणि मनशाकडे राजी जावची बायली करणी. देखून आमचे पातक बोगसाता तितले मात सोड न्हू. पवित्र सभा म्हणटा महापाताकी तुका खबर आसल्यार, महापाताक हांव एक दाखलो दिता कितें जाता. आतां हे 9 वरांचे मीस, कोण एकलो चिंता आतां 9 वरांच्या मिसाच्या पयलें म्हजे लागीं एक महापाताक आसा, हांव वचून कुमसार जाता आनी आज एक सुटावे कुमसार जावन कुमगार घेवन ह्या मिसा भाग घेवन फाटी येता. हांगा नंतूर येता आसतना बस शिरकालें, ट्राफीक जाम जालें. आतां तुमी पावतना हांगा भरती 9 जाली, कितें करतात? कुमसार जावंक उपाय ना, मिसाक येवंक जायना. आतां मोदें शिरकाल्यात, मिसाक येया, कुमगार घेया, महापाताक असल्यारी कुमगार घेवं येता. आनी पवित्र सभाच आमकां शिकयता उपरांत तक्षण तुका अवकाश मेळिल्ल्या तितलो वेग्गी वचून कुमसार जा. म्हळ्यार पवित्र सभेचो इरादो हो, मिसांत भाग घेतिल्ल्या वेळार आमी कुमगार घेवंकूच जाय. समजल्यात न्ही? हरी एका मिसा आमी भाग घेता आसतना आतां तशें म्हणून थोडे हेर चिंता आसा, दिसा कितल्या भोवटी कुमगार घेवं येता, ताचो तर्क आतां नाका. आतां तुमी ह्या मिसाक आयल्यात आनी तूं कुमगार घेवन, कित्याक हांव कुमसार जावं ना देखून हांव आतां कुमगार घेना, ना तशें करिनाकात. समजा ताचे उपरांत हांगा कुमगार घेवंक येताना आतां तुमी पाळी सय जाल्ल्यो थोड्यो रिती, थोड्यो संगती. कुमगार घेवंक येता आसतना चिंती हांगा सावन कुमगार वांडटात, याजाक ह्या कोणी कुमगार वांडटा, आमी नामास्कार पयलो करचो. थंय कुमगार पाद्र्या क्रिस्ताची कूड म्हणून रावला, तुमी त्या वेळार नमस्कार न्ही. मुकलो मनीस, मुकली कोणी ती कुमगार घेता आसतना फाटल्यान नमस्कार करियेत. हांवें कित्याक सांगचें, थोडीं जाणां आतां हांव दाखयतां कशें म्हणून मायकार न्ही. क्रिस्ताची कूड आमेन, क्रिस्ताची कूड आमेन, देखीक वचून नमस्कार केलो. कोणाक नमस्कार केलो? हांगा जेजूच सोडवून धार तुज्या हातांनी आयलो, तुज्या जिबेर आयलो, तुज्या थंय आयलो. इतलो व्हड मिस्तेर आसतना आमेन म्हळें हांव देखीक वचून नमस्कार केल्यार ताका अर्थ ना. हें हांवें कित्याक सांगचें? हांगा आयिल्ल्या एका हिंदू भावान सांगलें म्हाका, हिंदू भावान. तो म्हणटा नी वेळ तेरे परमप्रसाद अंता, वय परमप्रसादाक पवित्र कुमगार म्हणून तुमी घेतात आनी देखीक वचून उपरांत नमस्कार करतात, जाल्यार तो परमप्रसादाक कितें जालो? समजल्यात? जर तर एका हिंदू भावाक समजता, आमकां कित्याक समजना? दयेकन मती करा. मणयाऱ्यान क्रिस्ताची कूड म्हणटना, क्रिस्ताची कूड म्हणटना व्हडल्यान आमेन म्हणूंक जाय, व्हडल्यान आमेन म्हणूंक जाय. थोड्यांक थंय लज दिसता, अशी गन कुमगारकान गेलो, गेले गेले हांवें म्हूण येता आमेन म्हणया, कित्याक जेजू म्हजे थंय येता, आमेन म्हणून. दयेकन मोती करा. हातार कुमगार घेवच्यांनी, हाताचेर कुमगार घेवच्यांनी एक म्हणी येता, हांव एक 90-95% सारकीं सकाळां पाळटा, पूण जाल्यारय थोडीं जाणां आसात आनी ताका लागून आमची मोत अशी किरक जाता हांगा. कित्याक फावो तो मान मेळना येवकारिस्ताक. हा देखून दयेकन परत्यान तुमच्या मोती काडटा. दावो हात, उजवो हात पोंदा खुर्साच्या रुपार आनी थोडो मुखार हाडचो मानान. दावो हात वयर, उजवो हात सकला, खुर्साच्या रुपार थोडो मुखार हाडचो. आमी क्रिस्ताची कूड म्हूण तुमच्या हाताचेर दवरल्या वेळार तुमकां ती खाण घेवन, अशें खाण घेवन आमेन म्हणून तुमी आमेन पयलेंच म्हणटात, तुमच्या तोंडा करूंक सुलभ जाता. दयेकन दयेकन थोडीं जाणां दावकरी आसात, दावकरी तुमी उजवो हात वयर धरल्यार हांव कांय ना म्हणना, पूण जायतीं थोडीं उजवो हात धरतात उडास नासतना, आनी कितें जावं पुरो, मागीर असो काडलो असो केलो. ना, तुमी हांसता जावं पुरो, पूण अशें घडता, अशें घडता. ताचे उपरांत देखून मानान आमचो हात मुखार हाडचो. कुमगार दिता आसतना अशें दिलें, अशें करनाकात एकच बोटी, अशें करनाकात, अशेंच आसूं दी हात. खंय लागीं फॅन आसल्यार मात इल्लें जागृत करा, कित्याक थोड्या फावटी फॅनाच्या वाऱ्या उबून वता. अशें अशें एक अशें घडलें. हांवें हांगा कुमगार दिलो, अस्सो केलो आनी अस्सो केलो म्हणटा तो नाजूक आसा, पिठो जाता, तुमी जाणा. काण गेलो, हांवें घडोवन सांगचें न्ही हें.
त्याला राग हांगा सडटा कित्याक मान न्ही गो मान. ताच्या उपरांत थोड्यांनी खंय 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 थोडे शिकयल्लें जावं पुरो थोडी अशे चिमटो घेवन येतात. चिमटेन असोय जावंक पुरो या अशेंय जावंक पुरो ना ना दये करन. आनी थोड्या फावटी स्त्रियांक समजता म्हाका तुमच्या हातान कर्चीफ आसा समजता म्हाका हांव न्हय म्हणना तुमकां आमकां जाल्यार दादल्यांक कोणी पॅन्टाची बोल्सां आसात तुमी थोड्या फावटी जाल्यार कशेंय तरी कित्याक आखरेचे घडये म्हाका तूं हाल्याचेर कुमगार दवरूंक जायना आमी दये करन मुतीक व्हरा. ताच्या उपरांत कुमगार घेतेच 1-2 मेटां देगेक काडया आनी थंयसर कुमगार घेया. 1-2 मेटां देगेक काडया कुमगार घेया. थंयच घेवंक वचनाका कित्याक फाटल्यान राखून रावचें. देगेक 2 मेटां ही पाळता तुमी बहुतांश सगळ्यां तुमी पाळतात जाल्यार एकलीं दोगां एकलो दोग हांगा थंय हांगा तशें करतना. ताच्या उपरांत कुमगार घेतल्या उपरांत क्रिस्ताची कूड आमेन करनाकात कित्याक हांगा जेजू तुजे थंय आयला क्रिस्ताची कूड आमेन घे वोस. दयेकन मतीक व्हरा ल्हानसो विशय पूण तो तर्का बरीत जायना. ताच्या उपरांत आनी एक कुमगार घेतल्या उपरांत दये करून थंयच कुमगार खाण घेया. थंयच कुमगार खाण घेया. ह्याच दिसांनी नोवेनाच्या दिसांनीच एकल्यान कुमगार खाण गेलो आनी चलते रावलो. आतां म्हाका दुबाव ओ क्रिस्तांवगी न्हय क्रिस्तांवगी हांव ताच्या फाटल्यान हांव पळोवं. ताच्या उपरांत गेलो वाटेर वेता आसतना आनी गेलो तुमकां कशें भोगता कशें भोगता दयेकन तशें करनाकात. आनी एक हांगा निमाणें हांगा बाळका जेजूची इमाज आसा. ह्या अद्यापान तूं जेजू बाळका म्हूण आमी आपयता हांव खरें पूण जाल्यार जेजू बाळकाची ती इमाज हांगा आमी घेवचो कुमगार जेजूस देखून केदाळाय चड करून येणें बसुल्ल्यांक लागू जाता कित्याक तेणींची तेणेंच वेतात. कुमगार खाण येवन निट्ट हांगा येनाकात. त्या दाळाक कितें जाता आमी कुमगार खाण येवचे बुट्टी कामां केल्ले बरी जालें निट्ट हांगा येनाका ताचो अर्थ समताळ पडना. वय समजता थोड्या फावटी हांगा इल्लेशें राष्ट्र जाता मस्त जाणां येतात तुमी थोड्या फावटी लायनीर रावाचे पूण कुमगारांत आयिल्ल्या जेजूक प्रमुख स्थान तो जेजू पयलो देखून जाग्यार वेचे उपरांत अवकाश येता आसतना अवकाश मेळटना हांगा इमाजी लागीं मागूंक येया कित्याक पयलें कुमगार घेतिल्लेंच एक थोडो वेळ थोडी सेकुंडां थोडी मिनटां जावंक पुरो जेजूच्या सांगातपणांत आमी सारचें. देखून दयेकन आयच्या दिसा पुर्तें गिन्यान आमचें आमी पाळच्या संगतीचेर दवरून भक्तीन भाग घेवंक प्रयत्न करया. Ubi raviamo. Diwasikan sang Bapa Tuhan semuanya Berkah berikan berikut sembiang आमचे तुवे वो तुया कुर्पीदेया पासू महिमा तुझी गाता सगळी सृष्टी सुरक्षा करता हर एकची विसुमुखान पुस्करता कुर्पी देणे दिवून आका थारण लाभयता भुरग्यांक आमकां तुज्या गोपान गीता दिवाशी काळजांत बापा तुजे समोर आयल्या भुरगां बलिदान भेटून समल्या आमचे तुवे ओतून ह्या कुर्पी देण्या पासून महिमा
तुझी गाथा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचं एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसू. बाळका जेजू ते मोगाळ बाबा बहिणीनो, बाळका जेजूक अर्गां जावं अर्गां दिवंक, तशेंच आमचे काळजाचे अत्रेक बाळका जेजूच्या पांयांतळा समर्पण आमी हांगासर आयल्या. आज आमी कश्टांत आमी कशें संतोश पावचें म्हणल्या विशयाचेर आमी नियाळटल्या. हे मिसाचें बलिदान योग्य रितीन अर्पूंक आमची पातकां आमी देवा मुखार ओळखून घेवया आनी बोगसाने मागया. हांव पातकी सर्पया देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदांच आमकां मरिये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करत म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सुमिया काकूट सुमिया काकूट Krista kakutka Krista kakutka Somiya kakutka Somiya kakutka. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या बोव पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सडवण केल्याय देखून आमी तुका देन वाचता. ह्या जिवितांत ताजे गोडसाण साकून दादोशी जावं आनी सर्गा तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेले ह्या संतोशाचे संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सांब पावलून रोमाघरां बरयल्या पत्रांतले वसाप. बवरता वरवीं आमी नितीवंतपण जोडलां आसता आमच्या सुम्या जेसू क्रिस्ता उदेशी आमी आतां देवा थंय शांतीन जियेता. आमी आतां आसल्या कृपेच्या पावंड्यार आमी पावाशे आमकां वाट वेळ्ळी जेसू क्रिस्तानस आनी ताचेच उदेशी देवा सुवे आमकां वैभव लाभतलो म्हूण बरवो सोदून उल्हास पावता. तितलेच न्ही आमच्या कश्टा आनवारांती आमी संतोश पावता. कित्याक कश्ट आनवारां सोंसणीकाये वोट करतात. सोंसणीकाय आमची तिरासन परकोंक पावता आनी तिरासन आमच्या बरवोसाची मूळ जावंक पावता म्हूण आमी जाणाव. असलो बरवोसो आमकां निराशी करिना कित्याक आपले देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखान देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दराळ वतला. देवाची उतर ए. देवाची काकुळतर देवा काकुळ मोची कर काकुळकर देवा
मोची तुझेर सोम्या उबारता भक्तीन मुझे दोळे तुझ्या सक्रात तू म्हाका दयेन सोम्या पळे काकुट कर देवा काकुट मोची दयेन मुझी काकुळत कर सर्वेस पोरा देवा मुझी दिश्टाव सदांकाळ तुझे लायता सोम्या काकुट कर देवा काकुट मोची नालिसायेन भरल्या सर काकुळ तू आमची कर क्रिस्तांचेन सोनेता आमकां तू राखून काकुट कर देवा काकुट मोची काकुट कर देवा काकुट मोची Alleluia, 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 Alleluia. जेसू सर्गींच्या राजाची शुभवार्ता परगडतलो आनी सरदारांची पिडा शिडा गुण करतलो Alleluia, 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 Alleluia. सर्वस्व तुमचे सोवे आसो मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता एक दीस एक कोडकार जेजू सरशी येवन ताचे मुखार सरपडून अशें पोराक लागलो तुवें कुशी वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता जेजूक ताचे सुरसुरे भोगले ताणें आपलो हात उबारलो आनी ताका आपडन म्हळें हांव कुशी व्हरतां नितळ जा तक्षणच ताचें कोड नापयस जालें आनी तो नितळ जालो उपरांत जेजून ताका कडक ताकीद दिवन म्हळें पळय हे विशीं कोणाकच सांगी नाका शिदा याजक सरशी वचून ताका दाखय आनी तूं नितळ जाल्ले खातीर मोयजेन फरमायलेली काणीक भेटय ही सोमेस्तांक एक रुजवात जावं पूण तो भायर गेल्लोच सगळ्या इतल्यान ही खबर परगटूंक करूंक लागलो जेजूक खंयच्याय शहरांत उक्त्यान वचूंक जावंक ना देखून एकसुऱ्या सुवातांनी ताका रावचें पडटलें तरी चारय कुशीचो लोक ताचे शर्शी येवनूच आसतलो देवाचे उतर हें अशें अनेक याजाक लागीं उलोवन आसतना तो याजाक म्हणूं लागलो थोड्या दिसां आदीं कुटुंबाचो सांदो आस्पत्रेंत एडमीट जाल्ल्या वेळार ताची भेट करूंक याजाक गेलो खंय आनी भेट करून कुडांत भायर येताना आनी एका कुडांत एक क्रिस्तांव स्त्री एडमीट जाल्ली आनी तिची ओ याजाक भेट करूंक गेलो आनी भितर येता आसतना
ह्या स्त्रियेच्या तोंडार संतोष, तिचें तोंड पडजळून आसलें खंय. आनी ती स्त्री म्हणा लागली, फादर म्हाका ब्रेनांत रप्चर जालां, कठीण दूख आसा. ह्या जागाक अजाप जालें. तर कशें बाय इतल्या संतोशान आसाय तूं? तुका बेजार जायना गी, दूख जायना गी? आनी स्त्री म्हणा लागली खंय, फादर तुमची काल्स खाली आसा आनी म्हज्या काल्सींत हें सदांनीत हांव घालना आसा, देखून म्हाका संतोश आसा. फादर तुमची काल्स खाली आसा आनी म्हज्या काल्सींत हे म्हजें कश्ट हांव सदांनीत घालना आसा, देखून म्हाका संतोश आसा. बाळका जेजुते बोमोगाळ भावा भयणीनो, कोणाक कश्ट सनात हात वयर घाला. कोणाक कश्ट नांत हात वयर घाला. आम्हा समेस्तांक कश्ट आसात. एक ना एक रितीचे कश्ट आम्ही सर्व बघून आसाव, भोगल्याव आनी मुखारय भोगूंक आसतले आमकां कळयत ना. पूण सर्वांकी कश्ट आसात. थोडी आमी कश्ट आयिल्ल्या वेळार कंगल जाता, आमकां भेंड दिसता, बेजाराय पावता, आनी थोडी आमी हें जिवन नाका म्हणून आमी अखेर करूंक येता. आनी असले गडिता आमी वाचल्या आमकां कळीत आसा. म्हाका संतोश आसतना हांव जियेता, म्हाका कश्ट आसतना म्हाका नाका म्हणून सांगूंक जायना. आमी ते कश्ट फूड करूंक आसा. आनी थोडी आमी कश्ट आयिल्ले म्हणटना आमी देवाक शिराप घालता. देवा कित्याक म्हाका हे कश्ट? तो मनीस पळय कितल्या संतोशान आसा, ताका कितेंच कश्ट ना, पूण म्हाका इतले कश्ट आसात. आनी देवाक आमी पुरपुरता, शिराप घालता. तर कश्ट देवात हांव येतात गी? देव आमकां कश्ट दिता गी? जर आमी सूख विंसोवन केल्या तर खंडीत जावन आमचे वयर कश्ट आमीच हाडून येता. जर आमी सूख विंसोवन केल्या तर खंडीत जावन आमचे वयर आमीच कश्ट हाडटा. आनी थोडी आमी चिंतून आसा, सारकी विंसोवन केल्या कश्ट ना गी? सारकी विंसोवन केल्या कश्ट ना गी? आसा. सारकी विंसोवन केल्यार कश्ट आसा. जो पळया नितीवंत मनीस, विश्वासी मनीस जाल्यार ताणें कश्ट सोंसले, ताणें सारकी विंसोवन केल्ली. आमी वाचता जोबाच्या बुकांत, देव सैतानाक म्हणटा, तूं परिक्षा कर जाल्यार ताजो जीव काडिनाका. ताजो जीव काडूंक हांव सोडचो ना, तूं परिक्षा कर. देव आमचे कश्ट सोसूंक आमकां सोडटा. God allows us to suffer for His greater glory. जर आमी सारकी विंसून केल्या तर आमी कश्टोन आसा तर देव आमकां कश्टोन सोडटा ताच्या महिमे खातीर. आनी सांत पावलो कोरिंथीकांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत अध्याय 1:8 अशें बरयता, देव आमच्या तांकी वरते कश्ट आमकां सोसूंक दिना. देव आमच्या तांकी वरते कश्ट आमकां सोसूंक दिना. आनी सांत पेद्रो ताच्या पयल्या पत्रांत अध्याय 5:10 अशें म्हणटा, जेजू क्रिस्त ते ससनाचे महिमेक आपोवणे लाभुल्ले आमी सर्व थोडो काळ आमी कश्ट सोंसल्या उपरांत देव आमकां समाधान दिता. थोडो काळ आमी कश्ट सोंसल्या उपरांत देव आमकां समाधान दिता. मोगाळ भावा आनी भयणी, आमचे कश्ट शाश्वत न्ही, निरंतर न्ही. आज आसात फाल्यां नात, ते तात्कालिक. आनी थोडे कश्ट आमी सोसूंक आसा, कित्याक आमच्या साल्वासावा खातीर. जेजून आमच्या साल्वासावा खातीर कश्ट सोंसले आनी उपरांत आमकां लाभलो संतोष आनी सर्गीचे भाग. आनी देखून थोडे कश्ट आमी सोसूंक आसात ते आमच्या साल्वासावा खातीर. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें, सांत पावलो म्हणटा, जर तुमकां कश्ट आसात तुमी
सोंसणीकायेन जियेया. सोंसणीकाय तुमचे ते आसूं. सिराकाचो बूक अध्याय 2 वळ 4 अशें बरयता. जर तुजे तर कश्ट येता तर ते तूं स्वीकार कर आनी तुज्या कश्टांत सोंसणीक राव. दुसऱ्या दाखोवन दिनाका म्हाका कश्ट आसा म्हणून. सोंसणीकायेन जी. सोंसणीकाय तुजे संगी आसूं दी आनी तूं थीर राव. दुसरें म्हणटा तो तूं थीर राव. खंयच्यात म्हज्या भावार्थांत हांव थीर रावूंक जाय. इजाया प्रवादी अध्याय 43 वळ 1 अशें म्हणटा. जर तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे संगी आसतलो. त्यो तुका बुडोवच्यो नात. जर तूं उज्यांत सलसी जाल्यार हांव तुजे संगी आसतलो. तूं लासोन वेसोनाय. पळया देव बसवणी दिता. हांव तुजे थंय आसा. देखून आमच्या भावार्थांत आमी थीर रावया. आनी तिसरें जावन सांत पावलो म्हणटा तुमचें तें बरवसो आसूं दी. कित्याक आमचे कश्ट निरंतर न्हय, तात्कालीक आज आसात, फाल्यां नात. बरवसो आसूं दी. एक दीस क्रिस्त म्हाका समाधान दितलो, म्हाका सुटका दितलो. पापा सा जुआंव पावलो दुसऱ्यान साल्वेपिची दोलोरेस म्हणलें दास्तावेज बरयलें. आनी तातूंत तूं पापा जुआंव पावल बरयता कश्टा वेळा आमी कशें संतोश पावचें म्हणली गुंडाळ्याची शिकवण ताणें दिली. तो म्हणटा खंयच्याच धर्मांत तांचो देव कश्टोंक ना. अपमानाचें मरण मेलो ना. पूण आमचो सोमी आमच्या मोगा पासत खुर्सार कश्टाला. आमचो सोमी आमच्या मोगा पासत खुर्सार कश्टाला. ताच्या गायांतल्यान आमी गूण जाल्या. सकटांच्यानी कश्ट चड कश्ट ताणें भोगल्यात. ताचे वरवीं चड कश्ट आमी कश्टावची ना. आनी दुसरें जावन तो मुंदवारून म्हणटा आमच्या कश्टांक आमी फूड करूंक जाय. कित्याक आमच्या कश्टांद्वारे दुसऱ्याक बरें जाता. बरें जाता. आमचे कश्ट विबाडचे न्हय. आमचे कश्ट अनेकल्याक आमी समर्पण दिवचे. अनेकल्याच्या इराद्या पासत आमी समर्पण दिल्यार आमच्या कश्टाक अर्थ मेळटा. तर भावां आनी भयणी आमी कंगल जावचें नाका, भियोवचें नाका. पळया तें पिसोळें. तें पिसोळें जावचे पयलें कश्ट जाता आनी ते कश्ट गरजेचे. पळया ती आवय परसूस जाताना कश्ट जाता आनी तें कश्ट गरजेचें. नाजाल्यार नवो जल्म संवसाराक येना. कश्टा उपरांत संतोश आसा. आमी कंगल जावचें नाका, भियोवचें नाका. तर आमी कशें आमच्या कश्टांत संतोश पावचें. ते दुसरीच वाट धरन गेले. ते दुसरीच वाट धरन गेले. खंयची ती वाट? खंयची ती वाट? देवान दाखयली वाट. तर आमी खंयच्या वाटेन समकोन जाय? जेजूच्या वाटेन. कसली ती? पयलें जावन सोंसणीकायेची. जेजून आमा सोंबेस्तांचे कश्ट सोंसले, सोंसणीकायेन सोंसले. देखून ती पयली वाट सोंसणीकायेन आमी समकोवया आनी संतोश हाडटा. दुसरें जावन आमी देवाचें उतर वाचया. आमा सोमेस्तांक कळीत आसा ब्रदर प्रकाश ताचे तश्टमनी आमी आयकलां जावं पुरो. आमकां कश्ट आयले वेळार आमी इरादे घालता. तो कितें दिता आमकां? कितें दिता? देवाचें उतर. देवाचें उतर क्रियाळ आनी जिवे बोळ दिता. देखून कश्ट आयल्या वेळार आमी कंगल जावचें नाका. देवाचें उतर वाचया आनी आमकां बोळ दिता. आमच्या मोतींत सकारात्मक चिंता पाडटा. फूड करून आमकां बोळ दिता. आनी तिसरें जावन आमी मागोवंक जाय. सिलास आनी पावल बंदेंत आसतना
ताणें कितें केलें मागणें केलें स्तुती गायन केलें आनी तांकां बळ मेळ्ळें देव वाट दाखयता मागण्यांत आमकां संतोश मेळटा आनी देव आमकां वाट दाखयता तर त्या वाटेन आमी हर एकल्यानी समकोंक जाय म्हाका कश्ट आयले म्हणून आमी ताचे लागीं लागून हाचे लागीं धांवचे न्ही तो म्हाका म्हणटा थंय वच हांगा वच तुका सुटका दिता न्ही आमी पितीसपणाक बली जावचे न्ही देवार ते विश्वास दवरया खंडीत जावन एक दीस तो आमकां सुटका दितलो समाधान संतोश आमकां दितलो आनी आमच्या कश्टांत आमी इल्लो मोग घालया थोडे फाटी थोड्या लागीं विचारल्या कशी आसा म्हळ्यार पुरो दोळ्यांत जरत वाडली मागीर कितें विचारचें कळ्ळें आमकां इल्लो मोग आमी घालया संतोश आसूं दी कश्ट आसा वय इल्लें आशया संतोशान आसया कित्याक मोग आसल्या वेळार आमचे कश्ट हाळू जातात तर मोगाळ भावा आनी भयणी तस्सो जेजू परत आमच्या काळजांत वस्ती करूंक येता आमी आज मागया जर जेजू आमचे मुखार प्रत्यक्ष जावन तुका कितें जाय म्हणून विचारलेलें आमी कितें विचारता म्हाका सुटका दी सोम्या म्हाका हे कस नाकात म्हाका जायना म्हणटा हांव गे वा तुजी खुशी जावं सोम्या म्हाका बोळ आनी सकत दी खुर्साच्या सांजू हांव देवान हें विचारलें खंय आनी ताणें सांगलें खंय सोम्या म्हाका कश्ट दी सोम्या म्हाका कश्ट दी कित्याक त्या तुवें तुमच्या कश्टान म्हाका संतोश मेळटा आनी ती ताका कात्री आसली आनी देखून तो म्हणटा म्हाका कश्टच दी सोम्या आज आमी मागोंक जाय न्हय म्हजी खुशी देवा तुजी खुशी जावन त्या येवकारिसांतल्या जेजू लागीं आमी सर मागया आमेन Tunki Papa Mundo Mokumaso Dakarus Karsito Koram Chambabraso Sumu Samchea Spituita Mundia Vaina Sove Svikar करून माता बापा तुझी भुरगी गोपूर तुगे बापा मुंडो गोकुमासो दाकारुस कासितो पोरामच्या वावरासो म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता ते आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणेंच उदार मोगान आमकां बासयला तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासुया सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर पदवेदाराने ससनाच्या देवा
सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो आमचे दिन वाचण्याची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिन वाचतां जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनी एक देणे आमच्या दिनवस्तेच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकुल सडना तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता देखून सगळ्यांनी संसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात तांचे बराबर आमी तुजे कीर्तन निरंतरी गायता Dărbaranțul sărbesc Săcanii sumsa Băla tucea Voi paua Vun sărchi Tu cace Vun sărchi Tu cace Surveți puraci navi E tata cace Vun sărchi Tu cace Vun sărchi Tu cace बापा खरंच तू पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरोन ससूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची तेच बरे जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचे हे रगत फातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशा पासोत ते वारोतले हे म्हज्या उगडासा करात Bavartaso good purgatoria Sumia Jesu Tuje mor Ami sama Rata Tuje puna Jivan punami Pergerta Tuja linya Ami Utrita बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिवीत वंडो आनी सर्वनेचे काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतले आमाचो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळी आयोजकी वर्गा बराबर
तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवन मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाची माये सांगाती भगेवन धर्मदूतां आनी सहकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवे, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय. पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना. चडवंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन दीर्घ घेवन मनोवया. आमच्या बापा सुखींचे सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकोडतीन सर पातकांती सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याला जोडटी पुतळी महिमा तुजी ससनाच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पोय सभेच्या बवर्तेचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येता आनी राजवट चलिताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सुवे आसो. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची कबूल कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची कबूल कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दे. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका ससण्याची गावता. उचलाना भावना किते तुम्ही केले म्हाका तुम्ही केले. उचलाना भावना किते तुम्ही केले म्हाका तुम्ही केले. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक
असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. म्हाकाच तुमी केले. हांव पिडीस आसता खूब वर घेतली. हांव गुंगीत आसता तुमी भेट केली. भोगातेर आसमुच्या सर्गीच्या बापाची. म्हज्या ल्हाना भावना कितें तुमी केलें. म्हाकाच तुमी केले. म्हज्या ल्हाना भावना कितें तुमी केले. म्हाकाच तुमी केले. प्रार्थुया. प्रितीवन बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिमी मोडचे म्हूण तुवें येवजिले. हे तुझ्या मोगाचे येवजणे पासून हो दिन वाचण्याचो याद संभ्रमून जेजूच्या नांवान आटापलेले तुजी सडवून सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मोडटना तेंच नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका सजनाचे वाखाणूंक आमकां फावय म्हूण आमी प्रार्थिता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आज नोवेनाचो 8वो दीस कश्टांत संतोषांची ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करचो आनी प्रत्येक सावन सौरपीड आसता खातीर मागचो दीस. आयच्या मिसाचे बलिदान भेटयल्ले प्रधान याजाक सावन आसात. बाप अश्वत कार्मेलीत याजाक प्रस्तुत कुशाल नगर आमच्या नवशेट घरांत ते वस्तीकर आसात. हांगासर येवन मिसाचे बलिदान भेटयल्ल्या बाप अश्वताक देवाची विस्तार आशिर्वाद आमी मागता आनी तशेंच जेजू बाळकाची सर कृपा तुमच्या सांगात तुमच्या मिसावांत सदांच आसूं म्हणून आमी मागता. देव बरें करूं. फादर सहा भेटवणी केल्ल्या सर याजाकांकी देव बरें करूं. मोगाच्यानो मार्च म्हयन्याच्या 7 तारखेर आमच्या ह्या देव मंदिरांत हांव आमी इस्रायलाचें एक पवित्र प्रयाण आमी प्रारंभ करता. आमचे याजाक ह्या कॉमेंताचे याजाक त्या ग्रुपांत आसतले. जर तर कोणाक इस्रायलाक वचचें मोन आसा, पवित्र गांवांक हेचें मोन आसा तर तुमी तुमचीं नांवां आमच्या ऑफिसांत तुमी दिवचीं. 7 तारखेर वचून 17 तारखेर आमी पाटी येतले. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाची आशिर्वादां सरू बी रावया. सर्वस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुझ्या सोवे आसूं आनी सर पोद्वेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. प्रागाच्या बाळका जेजूचे नोवेन. मनशांच्या भुरग्या संगता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सुमी जेजू मनशांचो येसांची येलो सवताराच्या गरजांनी तो मनशाक पावलो. पिठागून देवीक वयस म्हणले नांव ताका फावो जालें. नेनेरां शिकिल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत मनशाक तांच्या सव गरजांनी तो पावता.
प्रागाचो जेजू बाळक म्हणटा कितलें चड तो म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. मोगाचे न्हू, आज आमी प्रत्येक रितीन पिडेस्तां खातीर मागता आसतना विविध पिडे निवळच्या सर्व आमच्या भाव भयणी पासत आमी मागया. साबार आमी हांगासर आयल्या तर आमी पिडे जावन आसा. विविध पिडा आमच्या कुडींनी आसा. मोतीची पिडा, दोळ्याची पिडा, कॅन्सर म्हणली पिडा, डायबिटीस म्हणली पिडा, वेरिकोस म्हणली पिडा, काळजाची पिडा, हाडां जरची पिडा, विविध पिडे घेवन आमी हांगासर आयल्या. बाळका जेजूचेर आमी पातयेवया. ताणें दिल्ल्या त्या उतरांचे वयर आमी पातयेवया. तो आमकां खंडीत ताच्या पवित्रत्म्याच्या सत्तेन आमकां गूण करतलो, आमच्या कुडीक परत भलायकी दितलो म्हणल्या पातयेन आमी मागया. तशेंच आमच्या कुटुंबाच्या शेजाऱ्यांनी, आस्पत्रिनी विविध पिडेनी वळवळची सबार जाणां आसात, तांच्या पासून आमी मागया. संगता मागया. हे भाग्यवंत जेजू बाळका, तुजी सर पदव्याच्या पितरा उड्डापी केल्ली आसता आनी तुजो आत बेसांव दिवकलेलो आसता. तुका पातयेलो मारतल्यान सगळ्यां देयनायक तुज्या बेसावनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. नम्मान बरी कृपेन बरयले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, 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 आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्यांक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घालून आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्यांक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घालून आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्यांक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घालून आयक आमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे. ह्या अजाबांच्या जेजू बाळका आमच्या बेसार काळजांचेर एक काकुळचे दिश्ट घाल म्हूण तुज्या मुखार सरपडून आमी मागता. तुजे इतलें बेरमोतीन बरले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकारसून दी. नेतल्यात राज्य करपा आमकां दिवन दी. काड आमच्या वेले कश्ट निरासपण तुजी कुमकांनी बसोवन आमकां धाड. बापा आनी पवित्रात्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदांच सर्वदा. आमेन. थोडो वेळ मावन रावन बाळका जेजून आमचे वयर तशेंच आमच्या कुटुंबा जिविता वयर वतल्या सर्व आशिर्वादा खातीर आमी उपकारी काळजान ताका उपकार आठोवया. सांगता मागया. ए बहुधार बाळक जेजू, तुज्या मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दया केल्या उदड उपकारा खातीर आमचे अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकुळती आमी वर्णितल्या. तूं सावना साय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या हेच्या पंचायती मरिफात तुजे भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सक्रिस्तांव तुज्या बाळपणाक मान दिवंक दीत आनी तुजे कळन देवीक मजा चडोवन दी. सरस्वती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावूं आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दी. जो बापा आनी पवित्रात्म्या सुवें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची उदुका प्रगाच्या जेजू बाळका मागता. लागी आनी पयस्तांव संगी सगळ्या महिमा
आमी तुझी वनिता तुझी बरीची येवकादार म्हाका जिसू बाळगा आमकारा विज्ञान वरांतले तूं सांबाळ माया मोगाची दिकुलपेचे बेसाव तियाका कुलपेचे बेसाव जिसू बाळगा आमकारा विज्ञान वरांतले तूं सांबाळ माया मुखाची दिकुलपेचे बेसाव दिहाका कुलपेचे बेसाव मुखाळ पुत्रा सोवे ओंकार मरिया आशिर्वादी आमकां बेगीन क्रिस्तुचे कुडीन आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन